कळसा मोनानिक सांबावा ताने कोटान जमल्या सम्या तुझे भोवती तुझे तान पोशी सान भरून पराकली तान परकर तेल्याव तुझी दिरवी तुवे आमकां विसला इसमोणो ना पयला दैवीक जिवान भरला भावार्थाने कोटायला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावना आणि भयणीनो, एका कुटुंबाच्या स्पिरितान भरून मिसाचे बलिदान भेटोवंक देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठोवंक तशेंच आमची अर्गां आमची आनी तेसवां जेजू थंय उबारूंक आमी सांगाता जमल्या. आमी खंयच्या कश्टांत आसल्यार जेजूक विविध नांवांनी उलो मारता. प्रत्येक तरान आमी पिडेंत आसल्यार जेजू बरो वयज म्हूण वखाणता. जेजू बरो वयज आनी जेजू सर्वांचो मोग करता म्हूण आयचो वांजेल आमकां स्पश्ट करता. जेजू थंय आसची गूण करची सकत पळोवन लोकांनी जेजू चडशी सर पिडेस्तांक आपोवन हाडले. आमी विविध रितीच्या मानसीक आनी कुडीच्या पिडेंत वळवळून आसा. तर मोगाच्या न्हू, ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेत आसतना आमी सर पिडेच्या बंदपासांतले सुटका जोडूंक जाय अशी कृपा ह्या वेळा मागून घेवया. आता आमची सर पदकां आमी जेजूक समर्पया आनी अशें भोव अर्थाभरीत ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवच्याक आमकांच आतां आमी आयतें करया. सांगता म्हणुया हांव पदकें सर्पदितार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो न्याव सांगता मनाचे तोंडांत सारून वायट धरो आनी बरें सोडो. हांवें जायते पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदां सांकवार मुरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदुदा देव आमची काकूळट करूं आनी आमचे पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. क्रिस्ता काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर. सोमिया काकूळट कर. प्रार्थया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर संपूर्ण देणी तुजे ताण उपसतात. आमची कालसां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती सडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायन राख आनी मायपासन बाळगड दवर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवे तो करो देम तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवार चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
साम पावलन कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो, आत्मीक मनशा लागीं उलयले बरी तुमचे लागीं उलोवंक म्हाका साध्य जालें ना. तुमच्या सैमाच्या स्थळार रावन बालशा लागीं उलयले बरी म्हाका उलय जाय पडलें. देखून तुमकां हांवें शीत दिलें ना, बगार दूद दिवन वागयलें. कित्याक शीत जेवन जिरोवचें त्राण तुमकां नातलें. आतां जाल्यारय तितलें त्राण तुमकां ना, कित्याक आजुनूय तुमी मनशा सैमाच्या थळार जियेतात. तुमचे मदें मसर आनी झगडी आससर तुमी आनीकय रक्तमासाचे मनशा सैमा प्रमाणे जियेतले म्हूण जालें न्हय. जेदवां एकलो हांव पावलासो आनी आनेकलो हांव आपोलोसो म्हणटा, तेदवां तुमी आनीकय मनशा सैमा प्रमाणे जियेतात म्हूण जालें न्हय. आपोलो म्हळ्यार कोण? पावल म्हळ्यार कोण? तुमकां भावार्थाक हाण पावयले सेवक मात्र. सोम्यान आमकां हर एकल्याक दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे काम करतले. हांवें बी रोयलें, आपोलोन ताका उदक ओतलें, पूण तें वाडशें केल्लें देवान. तशें आसता बी रोयतलोय उदक ओततलोय मुख्य न्हय, वाडशें करता तो देव मात्र मुख्य. रोयतलो आनी उदक ओततलो एकच शेवटाक वावरतात, तरी पूण हर एकलो आपापल्या वावरातकीत मजुरी जोडटलो. आमी सर देवाचे सवेन सहा वावराडी, तुमी ताचे शेत ताचेंच बांदप. देवाचे उतर हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. जी परजा सर्वेस्परूस आपलो देव म्हूण वळखता, जे परजेक आपले दायज करून ताणें विंचल्या ती करीस भागी. सर्गार तावन सर्वेस्पर सकला नदर घालून आसा, देखून सगळे मनशाकूळ ताच्या दोळ्या मुखार आसा. सर्वेस्पर आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. आपल्या निवासातावन संवसारी जियेतल्यांचेर तो नदर घालता. तांची सक्तांची काळजां रचलेलो आनी सर तांच्यो करण्यो तेजवीज करता तो तोस. सर्वेस्पर आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा, तोच आमचो आदार आनी आमचें ढाळ. ताचे सवय आमच्या काळजाक खरोच संतोश भोगता, कित्याक ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सर्वेस्परान आपले दायज करून घेतला तो लोक भागी. Alleluia, 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 Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक, बंदेंत असलेल्यांक सुटका दिवंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमची सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. सिनागागांतलो भायर सर जेजू सिमाऊंच्या घरा गेलो. ती सिमाऊंची सासूमाय कठीण तापान न्हिदिल्ली आनी तिचे खातीर ताणें ताच्या लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरशेन उबो रावन तापाक परमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षणच ती उठली आनी ताची सेवा करूंक लागली.
दीस बुडोवन येताना त्या ज्या कोणाचेर विविध पिडा रोगाची मनशां आसली तांणी सक्टांनी तांकां ताचे सरशी हाडली. हरेकल्यांचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सक्टांक गूण केले. साबार भितरले जेवण सारी तूं म्हूण देवाचो पूत म्हणून बोब घालीत भायर सरन गेले. आपूण क्रिस्त म्हूण ते जाण आसले देखून जेजू तांकां बेश्टावन उलोवंक सोडी नातलो. दीस उजवाडतास नर मनीस नातले एकसुरे सुवातेर तो भायर सरन गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आपले आसलेले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनाय म्हणून तांणी ताका आडावंक पळयले. पूण तांणी तांचे लागीं म्हणलें, हेर शारांती देवाच्या राजाची करी बरी खबर हांवें परगट करी जाय, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनागोगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आज परत एक फावटी जेजूच्या उतरा वयर आनी जेजूच्या मिसां विशीं समजून घेवंक आमकां मेळ्ळा. प्रत्येक जावन आयच्या पयल्या वाचपांत सान पावलो भोव आपुरबायेन आमकां विवरशिता. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसारी वाडोवन येत आसतना आमकां विविध मनशाचेर इश्टाघात जाता, वा विविध मनशाचेर आकर्शण व्हरता, वा कोणीय एकलो कितें बरी बरें जाल्यार ताचे सहवास या ताचे उतर आयकूंक ते सामान्य जावन आसा. देखून चिंत्या आमी इस्कॉलाक वता आसतना थंय साबार टिचर आसात. एका भुरग्याक त्या टिचर बारी आकर्शक जाता. तिणें सांगलें वा ताणें सांगलें तें भोव अर्थाबर जाता, पूण आनी एकल्या तितलें आकर्शक जायना. देखून आनी एक टिचर भोव आकर्शक जाता, वा तो टिचर बऱ्या रितीन समजायता, बऱ्या रितीन म्हाका तिळसिता. देखून तो म्हाका लागशिल्लो, हे लागशिल्ले टिचर. अशें हर एका जिवितांत एक एक इश्टघात गे या फ्रेंडशीप गे या आकर्षित आमचे सहज जावन आसा. देखून आयच्या पयल्या वचपांत सान पावलो कोरींत घरां लोकांक अशें म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार ताणें म्हणलें जावन आसा, आमी सर देवाच्या सेवेंत 6 वावराडी जावन आसा. जर तर थोड्या एकल्याक आपलोचे बार इश्टघात जातली आनी एकल्याक पावलोचे बार बरी खबर या ताणें शिकोवन लागशिल्ली. तो म्हणटा, आमी कोणीय जाल्यार आमचो शेवट एकच. शेवट जावन आसा देवाचें उतर परगडचें, देवाचो मोग तुमकां दिवचो, देवा विशीं तुमकां सडीत कळीत करचें, हें जावन आसा आमचें काम. पूण हर एकलो ताच्या तालंता प्रमाणे, ताच्या समजण प्रमाणे ताच्या लोकांक, ताच्या पाटलावदारांक तो शिकोवन दिता. देखून आमचें तें कसलोच फरक ना बकर आमी सर्वांनी काम करचें, म्हणजे जेजूच्या पाटलावदारांनी हर एकलें काम करचें वा ताजें उतर परगट करचें. तुमकां समेस्तांक सर्गीच्या राज्यांत कशें तुमकां व्हरून पावचें म्हणल्या विशीं. देखून सान पावलो भोव आपुरबायेन अशें म्हणटा. आमी साबार फावटी केशें जाल्यांत आमी आनिकी रक्त मासाचे, म्हणजे मनशां सायबा प्रमाणे जियेतले म्हणून तो तांकां लोकांक शिकयता. तशें जायना. हे भागार आमचें जिवीत परिवर्तन जावंक जाय, बदलावन हाडूंक जाय. तेन्ना मात्र आमचें जिवीत सारक्या रितीन सारक्या वाट्यान मुखार वेता. देखूनच तो विचारता, आपोलो म्हळ्यार कोण, पावलो म्हळ्यार कोण. वय
तुमकां भावार्थाक ह्या भावार्थांत जिवंक कशें म्हूण समजून दिवचें मात्र आमचें काम. आनी सर्वस्व ताणेंच करचें. तोच जावन आसा आमचो सर्वस्व. ताणेंच म्हाका आपयलें, ताणेंच ताका आपयलें, ताणेंच तुका आपोवचें. तरी आमचें अंतीम शेवट जावन आसा ताची बरी खबर परगडचें. हाका जाप जावन आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां हो अपुर्बायेन आयको मेळटा. जेजू क्रिस्त ती सिनागोगांत शिकवण दिनासलो. ताची शिकवण जाल्ल्याच तो फाटीं येता आनी ताका खबर मेळटा सिमांवची सासूमाय हुशार ना म्हणून. देखून आमकां कळीत आसा जेजूचो आनी सिमांचो संबंद वो अपुर्बायेचो संबंद आसलो. देखून तो शी ताका हिंग वता, तिच्या घरा वता. वचून ती कठीण तापान वळवळटली आनी ह्या संदर्भार तिचो ताप बरें उणो करून तिका परतून ती बरी भलायकी जे कितें ती संतोशान जिवन आसली तीच भलायकी तिका पाटी दिता. ह्या संदर्भात ती कितें करता हांगासर आमी भोव अपुर्बायेचो संदेश आमी शिकोवंक जाय. ती बरी जाली म्हणून खंयसर वचना, भागार तक्षणच आपल्या सेवेंत ते मग्न जाता. हो जावन आसा भोव अपुर्बाय संदेश, भोव अपुर्बायेचो शिकून एका मनशांत वय आमी सबार पोवटी विविध तरान आमी कश्ट जाता. आमी बरें जाल्ल्या क्षण त्या त्या फिगजंतकी ह्या हांगासर पूर्ण क्षेत्रांत येवन देवाक अर्घ दिता आनी आमचें मिसांव काम आमची सेवा आमी मुंदरशता. तेन्ना मात्र आमी कितें म्हणटा देवान दिल्ल्या ह्या बऱ्या आशिर्वादा पासत, ह्या कुरपे पासत, ह्या बऱ्या शेगुरा पासत आमी फाटीं अर्घ दिता. देखून लोकांक जेजूचें शिकोवन भोव अर्था बरें जालें, समजलें आनी तांची आशा जावन आसली की जेजून तांचे संगीत रावत जाय, तांचे मत घात आसोंक जाय आनी हर एक दीस हें बरें उतर तांकां दिवंक जाय. पण तेन्ना जेजू क्रिस्त कालतेपणान भोव आपुर्बायेन तांकां सांगता की हेरा शहरांकी देवाची राजाची बरी खबर हांवें परगड करूंक जाय. म्हणजे हांव आयलां फकत हांगासर न्ही, फकत थंयसर न्ही, फकत तुमकां न्ही, भागार देवान म्हाका धाडला हर एकल्याक ही बरी खबर पावोवंक जाय. जे कितें देवान म्हाका विसरून धाडलां ह्या संवसारी हे मिसांव काम हांवें आखेर करूंक आसा. ताजें थंय कसलेंच पार्शियलिटी नातलें. हो गुरबो बरो मोगाचो, हो बोग दुबल्यांचो, हो तो पातक्यांचो, असले भेदभाव ताजें नातलें. भागर ताची आशा या इच्छा वा दिशा एकच जावन आसलें. म्हणजे सर्व लोकांक देवाची बरी खबर परगट करूंक, ताचो मोग हेरांक दिवंक. अशें आखेर म्हणसर खंयसर ताका वचोंक जाता, खंयसर पुरो ताची बरी खबर परगट जाता, थंयसर पुरो पावो जाय म्हणून जेजूची इच्छा जावन आसली. वय मोगाच्या न्हू त्याच जेजूचो पाटलाव करूंक आमी हांगासर आयल्या. परत कडेन कशें पेद्रूची सासूमाय सेवेंत मग्न जाले की आमी सेवेंत मग्न जावंक जाय. तितलेंच न्ही, जेजूची बरी खबर आमकां मेळटा आसतना आमी हेरां थंय वांटून घेवन तो संतोश दर्तो करूंक जाय. तेन्ना मात्र आमचें मिसांव काम बऱ्या रितीन आखेर जाता आनी आमकां संतोश भोगता आनी ते पेल्याकी संतोश भोगता. तर तसो जेजू क्रिस्त परत एकवटी ताच्या उजवाडान आमकां मुखार वचोंक आदार जावन दी आनी सर्गीयाची माय सरितनी आमच्या प्रयत्नांक ती मजत करून दी. जीवन मुझे सुमिया वर्ते देणे म्हाका संसारिया पयणा जावे करे बलिदान पाकी जिणे मुझे नेणा बेटों कश
कशे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजी आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस विचारवाक सरस्पोर मानून घेऊ. जिव्य देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कोडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुज्या जिवीत पवित्रताय संपूर्ण आमकां फावो जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर कळे आनी सर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितेन तुवें मनशांक रचलोय, नितेन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरें दायेन ताका सोडयलोय. ताचे उदयशीन देवदूत आनी सारकीन सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. ताचे सांगाती आमच्या ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओंसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्र परमेश्वर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगळ परगटुया. सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवित सोडो आनी सोडोवण्याचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रग चवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेलें तुज्या पयस सभेचो वखदास कर आनी फ्रांस आमच्या बागेंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोच दरमेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे खाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हिदाय कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे मागीर सांगाते बागेवन झुजायतेचो पते बागेवन धर्मतान सर काळ्ळें तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. जेसूची बरी खबर प्रगट करूंक आमकां मागण्याची भोव गरज आसा म्हण कळीत आसतना त्याच समज क्रिस्तान शिकयलें मागणें परत एक फावटी भक्तीपणान सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज काय तुजी कुशी सरका आसता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नात्रेकतेलांक आमकां ती उदार काकोळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक सुटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. माया मोगास गुर्त जावन एकामेका शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणा आपयल्या ते सुभागे. सुम्या तरेची म्हाका फोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
Trasromuso Jesu Golia bolia Titu civi maka Jesu Krista karya Dayintu pa maka Jesu Golia bolia Titu civi maka Jesu Krista karya Dayintu pa maka प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोश केलाय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजा प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणी साखरे करूंक आमची उमेद सडत वचूं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे समय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांज जुजे बापाक नोवेन. सांज जुजे बापा, नाझारेथाच्या कुटुंबाच्या राखण्या, तुका आमच्या ह्या कार्मेलीत कोवेंताचो पात्र म्हूण आमी स्विकार केला. आमचो आनी आमच्या कुटुंबाचो राखणो तूं. हांगासर भायर भितर वेतलांची मेटां तूं सांबाळ. जशें नाझारेथाच्या तुज्या कुटुंबांत घडलें तशें आमच्याय कुटुंबांनी क्रिस्ताक मोनाचो जागो दिवंक आनी क्रिस्ताच्या उतरांच्या उजवाडांत वडिलांनी भुरग्यांक वागोवंक तूं मार्गदर्शन दी. कुटुंबा जिविताच्या पात्रोणां आनी वावरड्यांच्या शारोती तुज्या जतनेकाल कुटुंबाच्या उदारगते खातीर आमी करचो हर एक वावर फळां बरीत कर. तुजे सरशी आयिल्ली आनी तुजे लागीं मागिल्ले मेळनासतना कोणी पाटी वचोंक नात. म्हणल्यार आविलाच्या सान तेरेसाच्या उतरांनी प्रेरण जोडूंक आमची सर्व तेसावां आनी मागणी तुज्या हातांत ओपून दिता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमच्या चुकिल्ल्या बक्षिता तशी आमचे पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन बरोले सिम तुजे सांगाता श्रेयां भितर तूं सुदेव आनी सुदेव फळ ते कुशी जेसो. Băgând mărit de orice am copia cati venit că atunci am mărnăce velara. Amen. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसोदी सता आनी सदा सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक मागता एक बरो दीस. Eba que vontazuse Deu mai ceapăti Sărghicea sobit fula Pot vedar șarăti Zuse bapa pautomaca Zuse bapa pautomaca Zuse bapa pautomaca Zuse bapa pautomaca
मोगाळ पुत्रा सोवे हांव क्वारमरेक आशिर्वाद दी आमकां वैन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे दुआ आमचे दुस्मनांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.